GSIDC अधिकारी वार्ड क्रमांक 20 नगरसेवक प्रकाश भिवशेत आणि बस्तोडा सरपंच रणजित उसगांवकरांचे सयत म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान म्हापशा न्हंयवयल्या पुलाच्या बांदकामाची पळोवणी केली। मे म्हयन्याच्या दुसऱ्या सप्तकांत हो पूल लोकां खातीर उक्तो करतलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। म्हापशा तारीकडेन हो वाठार म्हापशेकार तशेंच लागींच्या लोकां खातीर महत्वाचो वाठार देखून ह्या वाठाराची जाय तशी जतनाय घेवपाच्या हेतान हें काम चालू आसा अशें डिसोजान सांगलें। Inspecting the same thing I म्हटलेलं असा, it is in the contractor scope to ensure that he restores the depth of the river to what it was prior to taking up the work. We are having a meeting this afternoon with all the concerned departments again regarding pre-monsoon works that are going to be executed in the constituency of Mapusa. त्यांना आम्ही तो रिव्ह्यू घेता, as a review meeting आसा ती की आम्ही खंय पावल्यात ते. So with regards to everything we are expecting with this bridge being reconstructed, it will allow for a lot of things to change in this river.